नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। सरकार सुप्रीम कोर्टाचो पुराय आदेश लायतलो चालीक। मायनिंग महामंडळ लिजांचे पावणेची गरज ना। अभयारण्याचे 10 किलोमीटर वाठारांत मायनिंग बंदी ना। मुख्यमंत्र्याचो एक्शन प्लान जाहीर। शाह आयोगाच्या रिपोर्टावेल्यान मायनिंग लिजींचेर कारवायेचो आदेश दिवंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार। कोर्ट म्हणटा लिजिंग आयोगान दिल्ली ना संद। परिकार म्हणटा आपलेच खरे। गोय सरकारान मायनिंग महामंडळ करचे। मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची मागणी। कंत्रादाचेर मायनिंग करपाक फ्रंटाचो खर विरोध। फ्रंट म्हणटा कामगारांक गुलामगिरी परवडपाची ना। सुप्रीम कोर्टान मायनिंगाक अभयारण्याकडच्यान 1 किलोमीटर बफर झोन थारायल्ल्यान 32 खणी कायमच्यो बंद। 22 लीज आशिल्ले चालू। चड फटको साळगांवकरांक। वास्को भर शारान 2 मोटरसायकलींची समोरासमोर टक्कर। हेडलायन सड्यावेल्या एकलो आगताक गेलो। दुसरे मोटरसायकलवाल्याची भलायकी हुसक्याची। आणि फोंड्या पालिकेचे आदले मंडळाचे बेकायदेशीर नोकर भरतीची चौकशी। नवे सोप्या खातीर पावणी। सॅनिटेशन कोयर उखलपाची फी देंवयतले। फोंडे पालिकेचे बसकेन निर्णय। खबरो विस्तारान। सरकार सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पुराय चालीक लायतलो। मायनिंग महामंडळ आणि लिजांची पावणी करपाची गरज सरकाराक दिसना। अभयारण्यासावन 10 किलोमीटर वाठारांत मायनिंगाचेर बंदी ना अशें म्हणत मुख्यमंत्री परिकारान सुप्रीम कोर्टाचे मायनिंग आदेशाचेर सरकाराचो एक्शन प्लान जाहीर केलो। सरकार पुराय पारदर्शक मायनिंग धोरण करतलो। मे सोंपता म्हणल्यार मायनिंग खात्याची मोठ्या प्रमाणात फेररचणूक करतले म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान मिडियाक उलोवन दाखयले। कोर्टाचो निर्णय इम्प्लिमेंट इन टोटो सरकार करतले। कोर्टान दिल्ल्यापैकी महत्वाचो निर्णयान पयलो भाग आसा की दे हॅव रिजेक्टेड द पेटिशनर्स क्लेम दॅट कोर्ट शूड डायरेक्ट गव्हर्मेंट टू स्टार्ट प्रोसिक्युटिंग एज पर शाह कमिशन रिपोर्ट। 2 महत्वाचे फायंडींग आसा। लीज नीड नॉट बी ऑक्शन्ड, तुमकां पेजी सांगता। आनी दुसरें फायंडींग आहा की 10 किलोमीटर भितर कोर्टान कसलीच बंदी घाल्ली ना, ज्याचेर घे धुमशण घालताले। फ्यू द पेटिशनर वॉज रिलायिंग दॅट देर इज अ बॅन अप टू 10 किलोमिटर्स अनलेस यू ऑब्टेन प्रायर एप्रुवल ऑफ द वायल्ड लायफ बोर्ड, वीच इज नॉट करेक्ट। हें कोर्टान व्हेरी क्लियरली इंटरप्रीट केला आपलो जजमेंट की आमचो रिक्वायरमेंट आहा तो 1 किलोमिटराचोच आहा। फक्त 10 किलोमिटरा भितर गव्हर्मेंटान ठरवचें, सेंट्रल गव्हर्मेंटान योग्य तें प्रोसिजर फॉलो करून नोटिफाय करपाचें कितें तें। स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी within the framework of Mining and Mineral Development Act and the rules thereunder, and according to that policy the allotment of any mining concession or lease or anything has to be carried out. As far as I am concerned, a lot of people have reported different thing. I would like to make it very clear, state government has not formulated a policy. When we consult various people, these are loud thinkings which will be also considered. The only thing which I have ruled out, which state government will not do, is form a corporation. Very emphatically I sangta, I don't want one more source of corruption in the mining. At the same time, interest of all those who are involved in mining from the beneficiary side and not the mine owner, parat sangta, leaseholder will be also in the list, but the primary concern for the state government is workers, those whose business are depending on the mine. Economic activity in the region is the more important aspect. While deciding our policy, we will take this factor into consideration. About taking action after the election code is over, the full mining department will be revamped. There will be a total modifications. That does not mean this person will be shifted, that person will be.
but there is lot of manpower required there. There are people with knowledge required there. शाह आयोगाच्या रिपोर्टावेल्यान गोयच्या मायनिंग लिजींचेर कारवायचो आदेश दिवंक सुप्रीम कोर्टान न्हयकार दिलो. लिजींग आयोगा मुखार तांची बाजू मांडपाक वा पुरावे दिवंक संद मेळूंक नाशिल्ल्यान तांचे आड कारवाय करपाचो आदेश दिवंक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान म्हणलां. गोयच्या मायनिंग केशीचेर दिल्ले निकालान सुप्रीम कोर्टान ही गजाल स्पश्ट केल्या. सारकी चौकशी केल्याशिवाय दोशी आड कारवाय करप बरोबर न्ही ही आपली भूमिका सुप्रीम कोर्टान मान्य केल्या अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा. सुप्रीम कोर्टान गोंयचे मिनेर आनी मायनिंग लिजींक मोठी थाकाय दिल्या. शाह आयोगाच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर मायनिंग लिजींचेर कारवाय करपाक सुप्रीम कोर्टान न्हयकार दिलो. गोंयचे मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्टान सोमारा दिल्ले निकालांत ही गजाल स्पश्ट केली. लिजीक तांची बाजू मांडपाक, पुरावे दिवंक वा सरकाराचे दाव्यांचेर प्रतिवाद करपाक शाह आयोगा मुखार संद मेळिल्ली ना. आयोगा मुखार लिजींचो वकीलूय उबो राविल्लो ना. अशे परिस्थितीत शाह आयोगाच्या अहवालांतले निष्कर्ष मानून घेवंक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान निकालांत म्हळां. शाह आयोगान मायनिंग लिजीक तांची बाजू मांडपाक संद दिवंक ना म्हणून आयोगाच्या अहवालांच्या आदाराचेर तांचे आड सध्या कारवाय करूंक शकना अशें गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्लें. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्याचे 8ब आनी 8क कलमांतल्यो तरतुदी आनी निसर्गीक न्यायाक पाळो दिवंक ना म्हूण लिजींचेर कारवायेची मागणी मान्य करूंक शकना. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्याचे 8ब कलमा प्रमाण एखादे व्यक्तीचेर चौकशेचो परिणाम जाता आसत जाल्यार आयोगान त्या व्यक्तीची बाजू आयकून घेवंक ताका फावो तितलो वेळ दिवंक जाय आनी ताका पुरावे दाखोवपाची संद दिवंक जाय. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्याचे 8क कलम म्हणटा त्या व्यक्तीक आयोगा मुखार प्रतिवाद करपाक संद तशेंच वकिला वरवीं प्रतिनिधित्व करपाची संद दिवंक जाय. सुप्रीम कोर्टान शाह आयोगाच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर मायनिंग लिजींचेर कारवायेचो आदेश दिवंक न्हयकार दिलो. मात रिपोर्टांतले आयोगाचे हेर कायदेशीर आनी पर्यावरणीय गजाली विशीं निष्कर्शाचेर केस आयकून घेतली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या निकालाचेर प्रतिक्रिया दिल्या. योग्य चौकशी केल्या शिवाय दोशी आड कारवाय करूंक शकना ही आपली भूमिका कोर्टान उखलून धरल्या अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां. फाटल्या 2 वर्सां सावन आपूण हेंच सांगतालो अशें पर्रीकार म्हणटा. मायनिंग स्कॅमाचे केशींतले जबाबदार लोकांचेर कारवाय करिना म्हूण पर्रीकार सरकाराचेर फाटली 2 वर्सां जालीं टिका जाता. आतां सुप्रीम कोर्टानूच अशी भूमिका घेतिल्ल्यान लिजी बरोबर मुख्यमंत्री पर्रीकाराकूय आर्ग्युमेंट मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मेर्शेच्या अपना घरांत दवरिल्ल्या भुरग्यांनी धुडगूस घालो. वातावरण बरेच तापलें. भुरग्यांनी थंयच्या पुलिसांक आनी तो प्रकार शूट करतले मिडियाकूय फातरावंक सुरवात केली. थंय दवरिल्ले नित्याचे पुलिसांक ते आटपले ना. सगळे भुरगे अपना घरांतल्यान भायर सरले. 3 वरां हो प्रकार चल्लो. परिस्थिती हाताभायर गेली. मात पुलिसांचो फौजफाटो थंय पावंक नाशिल्लो. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.